गोंयांत जाय तसो पावस पडलेलो आमकां दिसना. मात आपले फाटले कांय दीस जर पळयत जाल्यार तिळारी वाठारांत म्हटल्यार दोडामार्ग तालुक्यांत थोड्या प्रमाणात पावस पडलो. तिळारी धरण आतां ओव्हरफ्लो जायला. आयज खंय ओव्हरफ्लो जाला म्हूण आमकां म्हायती मेळटा आनी विज्युअलूय येयल्या. आमी जर पळयत जाल्यार तिळारी प्राधिकरणान आतां जे न्हंयच्या कुशीकचे गांव आसात तिळारी न्हंय आनी तीच न्हंय जी फुडें शापोरा जाता त्या गांवांक आतां अलर्ट दिला. तातूंत दोडामार्ग तालुक्यांतले गांव आसत मणेरी आसूं किंवा घोडकेवाडी आसूं हे गांवांक अलर्ट आसात. तेच फाटभुंयेचेर गोंयांतले दिवचले तालुक्यांतले साळ आसूं, मेणकुऱ्या आसूं, पेडणे तालुक्यांतले हळर्णा तळर्णा आसूं वा इब्रामपूर गांव आसूं जंय व्हडा प्रमाणांत ह्या जर उदक वाडलें जाल्यार ताचो इफेक्ट जाता. त्या गांवांक आतां अलर्ट दिला म्हूण सद्या आमकां म्हायती मेळटा. मजगतीं आमी जर डॅमांची लेवल पळयत जाल्यार साळावली डॅम आतां ऑलमोस्ट 80% भरपा आयला. त्या उपरांत तिळारी डॅम आतां तुमकां सांगले तशी तो आतां ओव्हरफ्लो जायत येयला. अंजुणे डॅम जो आसा तो 44%, चापोली डॅम जो आसा तो 57% आणि आमठाणे 71%, पंचवाडी 64% आणि गव्हाणे डॅम जो आसा तो 84% भरला म्हूण सद्या आमकां खात्याचो डेटा सांगता. एकंदरीत जर आमी पळयत जाल्यार सद्या तिळारी डॅम जो खरें म्हणल्यार इम्पॉर्टंट पेडणे आनी दिवचले तालुक्यांतली उदका पुरवण करता. इरिगेशन आसूं वा पिवपा उदका आसूं हे दोनूय तालुक्यांक किंवा बार्देसूय तालुक्याक कांय प्रमाणांत ताचो फायदो जाता. हो तिळारी डॅम आतां ओव्हरफ्लो जाला आनी शापोरा न्हंय कुशीकच्या गांवांक आतां अलर्ट दिला म्हूण सद्या म्हायती मेळटा.